बिरेसरा चिखले जॉगर्स पार्काचे उक्तावण मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी जाले। भाजपा सरकाराक 2017च्या वेंचणुकेत परत जनतेन निवडून दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां। भाजपा सरकाराक परत जनतेन निवडल्यार उदरगतीची कामां मुखार व्हरपाक योग्य जातले अशें उपमुखेलमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांणी सांगलां। RDX गुवाहाटी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। पण भारतीय जनता पक्ष निवडणूक लोकशाहीतून दर 5 वर्षांनी निवडणूक घेतली येवकूच जाय आणि त्या निवडणुकीक सामोरे जावपाचे आत्मविश्वास आमच्यात आसूंक जाय। कारण आम्ही फटिंगपणा खंय केल्ली ना, कारण आम्ही विकास चौफेर केला, समतोल केला, खंयच्याच गोंयच्या भागाचेर आम्ही अन्याय करूंक ना। त्यामुळे ज्या लोकांनी फाटल्या इलेक्शनाक आमकां समर्थन दिले, ज्या मतदारसंघांनी आमकां आमदार दिले ते तर उरतलेच, पण ज्या मतदारसंघांनी आमकां दिवंक नसले, कमी पडलेले ते मतदार सुद्धा आमकां मेळटले। म्हाका खात्री आसा भारतीय जनता पक्ष केवळ 5 वर्सां खातीर ना, भारतीय जनता पक्ष ही दृष्टी घेऊन फुडें वतलो आणि खात्री आसा की 5 नंतर 10 वर्सां, 15 वर्सां, 25 वर्सां भारतीय जनता पक्ष हांगा रावतलो। सांगपाचें म्हटल्यार हो एक आदर्श, म्हणजे दिस इज अ मॉडेल फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट। कोणाक जॉगर्स पार्क करपा जाय जाल्यार चिखले वचून पळोवपा जाय म्हणटा पळय ते। माझे आरोग्य डिपार्टमेंट खूबशे काम करता, तुमचे कॉटेज हॉस्पिटल करता, तुमचे लेक तेजे सुंदरकरण करता, म्हणटा काम खूप चालू आहा, फंक्शनां खूप जातली जे फुडें। पूण एक भंय आसता, सरकार बदलत जाल्यार सगळें बंद पडटलें। आमचो विकासाचें काम जे चालू आहा, मांदोळी पूल म्हणू नाका, जुवारी पूल म्हणू नाका, तालपणा गालजीबाग म्हणू नाका, हे सगळे जी कामां हातीन घेतल्या, हायवे रुंदीकरण म्हणू नाका, MDR रुंदीकरण म्हणू नाका, हॉस्पिटलां बांदप म्हणू नाका, हे दुसऱ्याच्या हातीन पडपाक जायना। कारण तेंच्यांनी असले काही ना काही करूंकूच ना। म्हाका याद येता चोपडे शिवनी एक पूल बांदताले, ते अर्द बांदपाक 12 वर्सां लागली, दुसरो भाजपच्या सरकारान 6 म्हयन्यांनी बांदलो। हे नाका ते नाका, दुसरे सायडी आम्ही बॉम्ब मारता, आमचे गोंयकार भाव भयण्यो भायर वयता, विदेशान वयता, दुसऱ्या स्टेटीन वयता काम करपाक, हांगा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हूण। जेन्ना हांगा कांय प्रकल्प येना, कांय इंडस्ट्री येना, कांय इकॉनॉमिक एक्टिविटी जायना, जाल्यार कशे एम्प्लॉयमेंट आमच्या युथांक मेळटले। आणि होच मोपा एअरपोर्ट जे GMR कंपनीन सांगला, जेन्ना दिल्ली एअरपोर्ट आयलो थिंगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अबाउट 50,000 जाले म्हूण। हांव समजता गोंयान जशे तेणी सांगला 40,000, एक 25,000 or 30,000च डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जाल्यार आमचे गोंयकार भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, गोंयकार जे भायर वयता आमचे गोंयान उरतले, हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय।